आयचो हो येदो व्हडलो जनसमुदाय नारी दिसलो दाखोवन दिता की आयच्या जन आक्रोश यात्रेक भितर ह्या नारी शक्तीन आपली शक्ती दाखोवन दिल्ली आसा आनी हे आक्रोश यात्रेक आमकां संबोधीत करपाक आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे आमदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या आमदार दिलायला लोबो, आमदार विजया राणे, आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकर, जिल्हा पंचायतीचे मेंबर अध्यक्ष बाय रेश्मा बांदोडकर आणि हांगसर जमिल्ले सगळे लोकप्रतिनिधी आणि सगळे नारी शक्तीक पयले हांव वंदन करता. दिसून आशिल्ले की सकाळचे 9:30-10 वरांचेर 2 ते 4 हजारांची संख्या हांगा जमतली आणि अजूनही इतल्यो बसी हांगा येवपाक लागल्यात. आयकुपाक येता जवळ 4 ते 5 हजारांच्या संख्येन सगळी नारी शक्ती एकठांय जाल्ली आसा. ती काँग्रेसीचो निषेध करपाक लागून ज्या काँग्रेसीन 17 तारखेक आमकां एक ऐतिहासीक क्षण आशिल्लो, मागाचो दीस आशिल्लो की नारी शक्तीक रिजर्वेशन करून नारी शक्तीक पार्लिमेंटान आपले स्थान दिवपाचे, तो तांच्यांनी जनतेचो नारी शक्तीचो तांच्यांनी विश्वास प्राप्त केलो. ह्या म्हणून ह्या काँग्रेसीचो निषेध करप तितलो गरजेचो आसा. हांव मुद्दम सगळे नारी शक्ती वंदन करतनाच एक प्रश्न विचारता. ह्या बिलाचें नांवूच आशिल्लें शक्ती वंदन आनी नतमस्तक करतात ह्या बायलां कडेन, ह्या महिलां कडेन, ह्या नारी शक्ती कडेन इतल्या खातीर की ह्या जगाची दोरी जर कोणा कडेन जर आसा जाल्यार नारी शक्ती कडेन आसा. प्रश्न विचारता बायलां, तुम्ही ही महिला शक्ती पार्लिमेंटात वचपाक नाका? तुम्ही ही सगळी विधानसभेत नाका? फक्त आमची मक्तेदारी असतात आसा. पण हे काँग्रेसीक दिसता फक्त काँग्रेसीचे सगळे पुरुष प्रताप सगळे दिसता की आपणच विधानसभेत, आपणच लोकसभेत जे काय अधिकार ना तांकां दिसता. अरे हे नारी शक्ती वंदन बिलाच्या निमतान आम्ही नारी शक्तीचे उपकार करतात आणि वेळान तांचो अधिकार आसा तो तांकां अधिकार मेळपाक दिता. हो अधिकार तांकां मेळपाक
चेक चेक सुबोध सुबोध देवाला ते नरेंद्र मोदी बोललेली सगळ्यात हॅविंग स्पॉट लागला असेल पण आहे हळूहळू ही महिला आमच्या संरक्षण क्षेत्रात सुद्धा लेवल हातून असो किंवा आणि खंयच्या हातून असो सगळीकडे मुखार असा आणि हे सगळे करपा खातीर जी दारां उक्ती केल्ली आसा फाटल्या या जवळ 12-13 वर्सां आणि नरेंद्र मोदीची आणि या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आणि त्याच बरोबर सगळ्यात व्हडले जर दार जर ओपन जर कोणाक जातून करतात या महिला शक्ती ही महिला शक्ती घराकडल्यान ऑफिसाकडे वताली पंचायतींतल्यान ती ह्या जाग्यार पावपाक जाय त्या पार्लिमेंटान भितर सगळे महिला दिसती पडपाक जाय 50% महिला दिसती पडपाक जाय म्हणून त्या तांचे हक्काचे अशें जे बिल हाडिल्ले तो कायदो हाडपाक केलो तो 33% रिजर्वेशन हो कायदो तोडून पडून म्हणजे तांकां चलपाक घेवप ना आनी तांकां हे अधिकार घेवपाक जेन्ना कारस्थान जर कोणें केलें त्या काँग्रेसीन केलें म्हणून ह्या काँग्रेसीचो निशेध करता आनी ह्या जन आक्रोश यात्रेक जर आयिल्ले सगळ्यो महिला पयल्यान दिसता सगळे देवाक येतात त्या महिलांचा सन्मान करताना एक आमी तुमकां वचन दिता की तुमचे जर बिल जर पास करतले जाल्यार फक्त भारतीय जनता पार्टीच पास करतली आणि माननीय नरेंद्र मोदीच करतले आणि म्हणून या निमतान तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन हे मोठ्या नेटान मोठ्या शक्तीन मोठ्या जोशान मोठ्या उर्जेन मोठ्या अपुलायन तुम्ही सगळे हांगा आयिल्ले आसा आपली शक्ती दाखोवपाक त्या शक्ती वंदन करता बोलो भारत माता की गोंयांतल्या म्हज्या समेस्त सगळ्यात भगिनींक आज आमी शिरगांवचे लयराई जात्रेच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब परबी नारी शक्तीक वंदन करता भारत मातेक वंदन करता आनी नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल ह्या बिलाक विरोध करपी काँग्रेस TMC DMK सपा म्हणजेच इंडी अलायन्स ह्या सगळ्या पक्षांचो हांव निशेध करता आणि आयच्या गोंयांतल्या सामान्य महिला आक्रोश रॅलीक हजारोच्या संख्येने जमलेल्या हांगा माझ्या महिला भगिनींचे हांव स्वागत करता आयच्या ह्या आमच्या कार्यक्रमाक भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक त्याच बरोबर आमच्या महिला मोर्चाच्यो अध्यक्ष आमचे बाई सुवर्णा तेंडुलकर आमदार दिलायला लोबो आमदार डॉक्टर देविया राणे आणि गोंयभरांतल्या कानाकोपऱ्यांतल्यान आयल्या माझ्या माता भगिनीक हांव नमन करता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्स चलयले कितें जनधन अकाउंट केलो पण हाका विरोध कोणी केलो काँग्रेसीन सातत्यात म्हणजे आम्ही म्हणटा की इट इज देश विरोधी तांच्यांनी स्टँड घेतलेलो आहा अराष्ट्रीय आहात ते वुमन विरोधी आहात या देशातल्या 70 कोटी महिलांचो अपमान जर कोणी केला आसत जाल्यार या काँग्रेसीन केला हांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा आम्ही सातत्यात म्हणटा की देश विरोधी काम करपी काँग्रेस हांच्यानी जनधन खातीर एका विरोध केला हांच्यानी आमी CA बिल हाडले ताच्या खातीर विरोध केला हांच्यानी जे जे आमी म्हणटा तशे बरे काम करपाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना जेन्ना पाऊल उचललें तेन्ना तेन्ना विरोध करपाचें काम जर कोणी केला जाल्यार ते काँग्रेसीन केला आमी CA हाडलो तांच्यांनी विरोध केलो आमी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिवपाचो प्रयत्न केलो हांच्यांनी विरोध केलो आमी म्हणटा की आमी नक्षल्य विरोध भारत करपाचो प्रयत्न केलो हांच्यांनी विरोध केलो आमी घुसखोरांक भायर काडपाचो प्रयत्न केलो हांच्यांनी विरोध केलो आयजूय बी
आम्ही SIRच्या माध्यमांतल्यान जे भारतीय आसा तांकांच फक्त हांगासर वोटिंगाचो अधिकार आसा जाल्यार हे विरोध करता. अरे आमी म्हणटा हांगासले जे भारतीय आसा ते हांगा रावपाक जाय. हांगासले घुसखोर जे बांगलादेशांतल्यान आयिल्ले आसात, जे बाकीच्या कंट्रींतल्यान आयिल्ले आसा तांकां हांगासल्यान धांवडून घालपाक जाय. ह्या फक्त भारताच्या नागरिकांकूच हांगासर हक्क आसा की मतदान करपाचो. आणि म्हणून तर गेली 30 वर्सां जेची आमी वाट पळयताले की पंचायत टू पार्लमेंट ह्यो महिला भगिनी आसपाक जाय, महिलांचो न्याय तांकां दिवपाक जाय. वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्साच्या उपरांत वुमन लेड गव्हर्नन्स जावपाक जाय. महिलांक अधिकार जाय महिलाच्या न्यायाचेर उलोवपाचो आणि त्याच पद्दतीन मतदान करपाचो. पंचायतीन आसतले, विधानसभेत आसतले, पार्लमेंटात आसतले आणि हो न्याय दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्रींचे स्वप्न आशिल्ले पंचायत टू पार्लमेंट पर्यंत आमच्यो महिला भगिनी पावच्यो आणि हाच्याच खातीर नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल आशिल्लें. 2029 आमी म्हटलें की हय आमच्यो महिला भगिनी 273 महिला भगिनी ह्यो पार्लमेंटात पावपाक जाय. म्हणून तर आमी म्हटलें की सीट जी आसात 540च्या उपरांत 812 पर्यंत पावचे. 273 सुमार महिला भगिनी ह्यो देशातल्या विविध भागांतल्यान म्हणजे कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत पार्लमेंटात पावतले आसल्यो. आणि जेन्ना जेन्ना महिलांच्या अधिकाराचेर विचार जातलो आसलो त्या अधिकाराचेर ते आपले मत मांडटले असले. आज या पुरुष प्रधान काँग्रेसीत त्या महिलांक लोकसभेत पावपाक दिले ना, त्या महिलांक विधानसभेत पावपाक दिले ना. तांच्या हक्कापासून वंचित दवरपाचे काम जर कोणी केले आसत जाल्यार ह्या काँग्रेसीत केले. हाज्या वर्सीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सदोदीत आमी म्हणटा की 4 पिलराचेर ते सरकार चलयतात. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. हितूंतली नारी शक्ती आमकां महत्वाची आसा. अरे 50% ज्यांचे पॉप्युलेशन आसात तांकां तुम्ही अधिकार दिना. हांच्यांनी केन्नाच या देशातल्या महिला भगिनीचो गरिबांचो विचार करूंक नासलो. आणि म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री हांच्यांनी उजाला स्कीम काडपाचें काम म्हणजे ज्याच्या घरात लाईट ना ताका लाईट दिवपाचें काम मोदीजीत केलें. उज्ज्वला स्कीम दिवपाचें काम ज्याच्या घरात LPG कनेक्शन ना ताका LPG कनेक्शन दिवपाचें काम केलें. आमी म्हणटा की जेका पयले फावटी महिलांच्या नावाचेर घर करपाचें काम प्रधानमंत्री आवास योजनेच्यान केलें. पयले फावटी 11 कोटी टॉयलेट बांदले आणि ज्याच्या घरात टॉयलेट नसलो ताका टॉयलेट दिवपाचें काम कोणी केलें? मोदीजीत केलें. हर घर नल से जल ज्याच्या घरात नळ नसलो ताका नळ दिवपाचें काम कोणी केलें? मोदीजीत केलें. आमी म्हणटा जनधन अकाउंट काढलें. माझ्या महिला भगिनीचो अकाउंट हो बँकेत नासलो. 44 कोटी अकाउंट केले. महिला भगिनींचे अकाउंट झाले. आमी हे जर प्रत्येक गोष्ट पळयत जाल्यार मोदीजीत वुमन सेंट्रीक केल्या. महिलांचे शिक्षण हे तांकां 10वी पर्यंत पुराय देशात फुकट दिवपाचें काम कोणी केलें? मोदीजीत केलें. महिलांक पयले फावटी आमी जे म्हणटा की डिफेन्सान तांकां वचपाचो जर अधिकार कोणी दिलो? मोदीजीत दिलो. अशा पद्दतीत तुम्ही जर पळयशात स्टार्टअप इंडिया पळयात, स्टँडअप इंडिया पळयात, मुद्रा लोन पळयात. अरे 50% पेक्षा चड कोण जर आसात जाल्यार त्यो महिला भगिनी आसात. या धर्तीचेर गोंयांत सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात महिलांचो सन्मान केला. 1,80,000 महिला भगिनी दर महिन्याच्या 10 तारखेक गृह आधाराचे 1,500 रुपया घालपाचे काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केला. आणि येता त्या काळात वाढवपाचे काम सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करतले. हाज्या पयलीं 21 वर्सां काँग्रेस सरकार आसले हांकां केन्नाच उगडास सांगना. आमी पळयता आमच्या विधवा भयणीक आसतले 2000ची पेन्शन दिवपाचे काम किंवा आमच्या सिनियर सिटीजनांक 1,40,000 लोकांक आमी म्हणटा तशें 2,000 रुपया पेन्शन दिवपाचे काम हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केले. आमची ट्रायबल भयण जर आसत आणि ट्रायबल विधवा भयण जर आसत जाल्यार तिका एडिशनली 2,000 रुपया प्लस तिका 2 भुरगीं आसत जाल्यार आनीक 4,000 रुपया म्हणजे 6,000 रुपयाची पेन्शन जी आसा हे दिवपाचे काम कोण करता आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करता. सदोदीत महिला भगिनीचो सन्मान करपाचे काम हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केला. आणि म्हणून तुम्ही काढून पळयात
आम्ही एका म्हणता असताना नारी शक्ती वंदन अधिनियम म्हटलेले हे महिलां खातीर वुमन रिजर्वेशन बिल नाशिले व महिलांचो सन्मान आशिल्लो हे महिलांक पूजनीय ठिकाणी व्हरून दवरपाचें काम केल्लें म्हणून आज येद्या मोठ्या प्रमाणात आक्रोशात गोंयांतल्यो म्हाज्यो सगळ्यो भगिनी ज्यो भायर सरल्या ज्यांच्यानी या बिलाक विरोध केला ह्यांच्यानी महिला विरोधी स्टँड घेतला हांच्यानी अराष्ट्रीय स्टँड घेतला 50% असलेल्यो महिला भगिनी तांकां दाखोवन दितल्यो अरे हय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक एनडीएच्या गव्हर्नमेंटाक मोदीजीक दिसताले पंचायत टू पार्लमेंट पर्यंत आमच्यो महिला भगिनी आसच्यो पण या काँग्रेसीक दिसले ना या राहुल गांधीक दिसले ना हांच्यानी उत्तर दिवचें की हांच्यानी सांगचें की महिलांचो अपमान कित्याक केला तो हे सांगपाची गरज आसा हांच्यानी अराष्ट्रीय धोरण कित्याक घेतला हे सांगपाची गरज आसा आणि या गोंयांतल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांक सुद्धा विचारात अरे फाटले फावटी भारतीय जनता पार्टीन 50% रिजर्वेशन लोकसभेत दिल्ले आम्ही एक तिकेट जर महिलांक आमची एक तिकेट आम्ही महिलांक दिल्ली व महिलांचो सन्मान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केला सातत्यात महिलांक मान दिवपाचे काम सन्मान दिवपाचे काम भारतीय जनता पार्टी पक्षात सदोदीत केल्ले आसा पण एका विरोध जर कोणी केला आसत जाल्यार काँग्रेसीन केला त्यांच्यानी आपल्या 50 वर्षाच्या टेन्युअरात एक तरी स्कीम दाखयात जी महिलांच्या खातीर काढली त्यांच्यानी एक तरी योजना दाखयात ती त्यांच्यानी महिलांच्या खातीर केली त्यांच्यानी ना शौचालय ना नळ न गॅस हे 50 वर्षाच्या कार्यकाळात केन्नाच केले ना अरे ज्या पक्षात महिला प्रधानमंत्री दिली पण त्यांच्यानी महिला रिजर्वेशनाचो विचार करूंक ना खरे म्हणजे त्यांच्यानी हो विचार करपाक जाय आसलो आणि जेन्ना संधी आयली मोदीजी तांकां सांगले मोदीजी या बिलाचेर उलयता आसतना सांगले अरे महिलांचो सन्मान करपाची तुमकां संधी आयिल्ली आसा क्रेडिट घेयात तेजी आमी सांगतले की हय आमी एक मतात बिल पास केले ते बिल फक्त आमी पास करूंक ना पुराय पार्लमेंटात केले म्हणून सांगतले आसले महिला तुमचोय सन्मान करतलो आसलो बट तुम्ही त्या लायकीचे ना हे आमकां सांगपाक जाय तांकां वचोन तुम्ही महिला सन्मान करपाच्या लायकीचे ना तुम्ही महिलांचो अपमान केल्लो आसा हे आमकां तांकां सांगपाक जाय मानादीक होम मिनिस्टर हांच्यानी बिलाचेर उलयता आसतना सांगले हे म्हणपाक लागले नॉर्थ इंडिया वर्सीस साऊथ इंडिया असो विरोध करतलो अरे असो विरोध जावपाक शकना आमी नॉर्थ इंडियातले जर सीट वाडटा आसत जाल्यार साऊथ इंडियातले सीट तितकेच वाडटाले आणि गोयच्या लोकसभेत सुद्धा 3 मतदारसंघ जातले असले एक मतदारसंघ कायमचो आमच्या महिला भगिनी खातीर रिझर्व जातलो असलो गोंयांतल्या विधानसभेत 13 महिला पावतले असल्यो आताच्या घडीक धरले जाल्यार आणि या 13 महिलांक सातत्यात दर फावटी विधानसभेत पावपाचो अधिकार असलेलो असलो आणि तुमच्या अधिकाराच्या विषयी उलोवपाचो मान व त्या माझ्या महिला भगिनींक मेळटलो असलो बट तो ना जर कोणी केलो आसत जाल्यार या काँग्रेसीन केलो म्हणून तुम्ही येता त्या इलेक्शनात न्हू तांकां प्रत्येक फावटी आताच आमच्या दोगांय आमदार मोगाळ भयणींनी जशें सांगला तुम्ही विचारचे पडटले त्या काँग्रेसीक आमचो अधिकार तुम्ही कित्याक व्हेलो हे विचारचे पडटले आणि प्रत्येक फावटी मोदीजीच्या बऱ्या कामांक तुम्ही विरोध कित्याक करता हे विचारचे पडटले लोकसभेतलो त्यांचो तो सावथातलो खासदार तेका विचारचे पडटले तू महिला विरोधी आसा हे तेका सांगचे पडटले आणि या काँग्रेसीक सांगचे पडटले तुम्ही 70 कोटी महिलांचो अपमान केला हे तुम्ही सांगचे पडटले म्हणून मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी सदोदीत नारीचो सन्मान केला हांच्यानी सदोदीत नारीक तांच्यानी खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही म्हणटा नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल हाडून तांचो खरो सन्मान करपाचे काम केले बट ते अडोवपाचे काम जर कोणी केले आसत जाल्यार त्या काँग्रेसीन केले विचारात तांकां जाप विचारपाची गरज आसा त्या काँग्रेसीक कित्याक तुम्ही केले हे ते म्हणून आज येद्या व्हडल्या संख्येत तुम्ही जी सगळी जाणां हांगासर आयल्या तुमच्या खूप खूप अभिनंदन करता आणि त्याच नेटान आणि त्याच तेकान काँग्रेसीक वचून विचारात की कित्याक तुम्ही येदो व्हडलो विरोध केलो तो आणि दाखोवन दियात फुडल्या इलेक्शनाक आणि पुराय गोंयांतली आमची नारी शक्ती पुराय गोंयांतल्यो म्हाज्यो महिला भगिनी दाखोवन दितली तांकां येता त्या इलेक्शनाक महिलांची ताकद कितें आहा ती दाखयतली काय ना हय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा मोदीजी नारीचा महिला मोर्चाचा
खूप खूप धन्यवाद. गोवा के सभी हजारों के संख्या में गोवा के महिला रोड पर है, उनको संबोधन करने के लिए मैं यहाँ पे था. जो मैंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस बिल का यानी जो कांग्रेस ने पड़ाव किया, जो बिल पास नहीं होने दिया, इसलिए सभी मेरी महिला भगिनी यहाँ पे आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ. इस महिला आक्रोश रैली को उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ पे आए हैं, उनका आक्रोश दिख रहा है कि कांग्रेस को विरोध करने का. थँक्यू.